जेन्ना पंचायतीक बसली गेल्ल्या वर्सा तेन्ना एक मनात आमच्या निर्णय केलो की हे स्ट्रक्चर आसा इलिगल ते आमी आमकां सोडचें कित्याक हेजो बोवाळ खूब वर्सां पयलीं जातालो आनी प्रत्येक फावट ग्रामपंचायतीन जातालो आनी ग्रामस्थांक कित्याक दवरतालो म्हणटालो लोकांक त्रास जाता तेन्ना आमी खूब फावटी हांगासर इन्स्पेक्शन केलें आमी पंचायती बसलेल्याक आमी म्हाका 7 फावटी इन्स्पेक्शन हांगासर येयलें आनी आमी ही फायल फुडें व्हेली हें केलें आनी आयज आमकां ती डेमोलिशनाचो आयज डायरेक्शन डेमोलिशन जाता तेजे प्रमाणे चालू आसा. कितले स्ट्रक्चर डेमोलिशन जाले? 2017 कंप्लेंट केली. कंप्लेंट जातकीर तेणें वेरियस फोरमाक वचून म्हणल्यार डेप्युटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सगळी फोरम तांणी यूज केली आनी ताजे नंतर जे इनिशियल आमी जे ड्रॉईंग काडलेलें एट द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन तेजे प्रमाणे स्ट्रक्चर तेजें डेमोलिशन आज चालू आसा आनी तातूंत भितर एक 3 स्ट्रक्चराक ऑनरेबल हायकोर्टान स्टे दिला की ही स्ट्रक्चरां तुमी हात लायनाकात म्हणून. आनी कितले पेंडिंग आसा अदमास? एक चड मोर दॅन 7 days आसतली. आतां सद्या तुमी 7 हे करता चड आनी तीन जी लिगल आहा न्ही तांकां कितें ती एज पर डायरेक्शन्स ऑफ ऑनरेबल हायकोर्ट सद्या ताचेर आमी कांय करपाक वचना. पंचायतीन जाय जाल्यार सेपरेट एक ते ऑर्डरीन बरयल्ले कडेन आसा की पंचायत मे एक्ट अपॉन इट इन अ सेपरेट केस. आमी आज धवळी फोंडा आसा तुमी पळयता की फाटली कितलींशींच वर्सां स्क्रॅप यार्ड आनी कवळे पंचायत यांचे मदीं कोर्टान केसी चलताल्यो की ते स्क्रॅप यार्ड मोडपा खातीर आनी कोर्टान 10 स्क्रॅप यार्ड कोर्टान घातलेले आसा. तितली 7 जाणां 7 स्क्रॅप यार्डांक डेमोलिश करपाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी आयज जे आसा सकाळ फुडें जे डेमोलिश करपाचें काम चालू केलां 7 जाणांचेर JCB केल्ले आसा. डेमोलिश चालू आसा 7 जाण आनी उरलेली 3 आहा ती कोर्टान कांय कारणास्तव उरल्या पूण तीं डेमोलिशाक येतली अशी तेंचो एडवोकेट सांगता. एडवोकेट जो सुरेंद्र आसा त्यांची केसी लढयताले कोर्टान पंचायतीच्यो तेजी मार्फत सांगलेले आहा तेणी की आनी त्यो बी ज्यो आसा तेंचेय प्रोसेस चालू आसा हळू त्यो जावंक शकता अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुमी पळयता की फाटल्यान सगळे डेमोलिश करून व्हरिल्ले आसा आनी आतां जे आसा हांगा स्क्रॅप जे अड्डे मालक आसा ते आपले बरें सामान काडून व्हरपाची तयारीन चालू आसा आनी आपली पत्रे बित्रे सगळे गाडयेन लोड करता. गोमंतक TV खातीर धवळीच्यान एकनाथ खेडेकर.